has manipulated things, the way he has used the business lobby, that is the industry, but industry पासून then पोईसुजार केला एक wave तयार करपाक. It is an artificial wave. बरे काळजांतल्यान आनी मोनान बरें काम करता ताका wave गरज ना. कांग्रेस पार्टी एक घराची बरी पार्टी, नितळ पार्टी, स्वच्छ आणि निर्मळ पार्टी. रेजिनाल्डाली रॅली माशेच्यान लोलयां भोवन खोतीगांवचे वाटेक लागली. खोतीगांव आवळे गांवांत रेजिनाल्ड रावंड मारून आयलो. ओपन जिपीत वतात भोवून तांबडो जाल्लो रेजिनाल्ड एसीत थंड जावपाक आमचे गाडयेत बसलो. आमी तो चान्स सोडूंक ना. कॅमेरा चालू केलो आनी उरिल्ले प्रश्न झाडपाक सुरवात केली. रेजिनाल्ड खूब मेकळेपणान उलयतालो. आतां अलेक्स बाब आमचे गाडयेन आसा, आमचे अर्दे काणकोण भोंवन जाल्ले आसा. तेका एक कॅम्पेनिंगाचो रिस्पॉन्स कसो आसा तो विचारया. अलेक्स बाब कसो रिस्पॉन्स आसलो हे अर्दे काणकोण भोंवले उपरांत? See, the response is one part of it, but the feeling you get is important. एक सेन्स ऑफ बिलॉंगिंगनेस मेळटा तुका. लोकां मदीं भोंवलो काय ना, एक काडीचो बरें दिसता. लोक तुका विश करतात, लोक तुका बरे भशेन हांसतात, आनी मागीर तुका बारीक लोकांचो एक मोग सो तुका तयार जाता. दॅट इज वॉट आय फेल्ट फर्स्ट. सेकेंड, आय फेल्ट पीपल आर रियली द वॉर्मथ इज देयर, दे शोइंग मी द वॉर्मथ. एंड म्हाका दिसता की हें जे म्हाका बरे भशेन तेणी येवकार दितात ते कन्वर्ट जाता वोट्स, हें म्हाका बरें खबर आसा. सो आय एम कॉन्फिडंट दॅट I am winning the elections, and I am winning the election very comfortably. कितले मार्जिन आसतले? Margin is my strategy. I am working towards a better victory. पण एक सांगता की हांव विश्वासान काम करतलो. खंयचे इश्यूआचेर हांव कॉम्प्रोमायज म्हणटा ना. खंयचे जे गोंयचे इश्यू, खंयचे जे लोकांचे इश्यू आहात तितूंत कॉम्प्रोमायज म्हणटी ना. एकूच नो फिक्सिंग. लोकांचे इश्यू खातीर काँग्रेसी अगेन्स्ट म्हणजे पार्टी अगेन्स्ट वचपाची तयारी आहा तुजी? 100%. लोकांच्या इश्यूआचेर पार्टीचे देखून वचपाक तयारी आहा म्हगेली. कितली प्रॉमिसीस केल्या तुवें लोकां मदीं वयतना? हांवें प्रॉमिसीस केले. दाबोलीम एअरपोर्टाचेर तो एअरपोर्ट म्हणटा तो उरोंक जायो. तो वचपा जायना. तो गेलो जाल्यार आमी गोंय काबार जातलें. मोपा स्क्रॅप करपाचो. स्पेशल स्टेटस आय वील फायट विथ माय पार्टी. जे भाशेन हे पयलीं आमचे खासदारान जावं पयलीं आमचे गोंयचे लिडरान तो इश्यू मांडलो ना. जे भाशेन तेणें मांडूं जाय ते भाशेन म्हाका दिसता, आय एम नॉट क्रिटिसायझींग एनीबडी, मांडलो ना. तेच्याकूय बोर मांडून मुगे पार्टीको पयलीं कन्विन्स करून मागीर दुसरी पार्टी हाडून तें करपाचें म्हजो प्रयत्न जाता. मायनिंगाचेर मुगे स्टँड व्हेरी क्लियर. सस्टेन्ड लिगल मायनिंग, इवन टू द एक्सटेंट ऑफ इवन हे पळय कॅप आहा ते मातशें मायज देखून करपाक मुगे प्रयत्न आसतलो. आनी तेच भाशेन जोरी तोरी मायनिंगान फर्स्ट डिपेंडन्स आहे तांचेर रिलीफ दिवपाक. आनी ते कशें करून तेंगे
प्रश्न सुटावो करपाक दॅट वील बी माय फर्स्ट जॉब. दाबोली जर गोंयांत दवरतलो जाल्यार ताका खूब एक्सपान्शन जावं जाय तेजें आनी थंय नेवी आशिल्ल्या कारणान त्रास. वी हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू द नेवी लास्ट टायम. नेवीक आमी उलयल्ले ऑलरेडी एंड नेवी वॉज ऑलरेडी रिवन. नेवीन पयलीं लँड दिलो हा. मनोहर पर्रीकारा बरें खबर ना तो कितें उलयता तो. ही इज तो आपण IIT हांव ITI देखून ना. नेवीचें व्हेरी क्लियर. नेवी वॉज रेडी टू गीव लँड लास्ट टायम. वी हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू देम एंड नेवीन सांगिलां की आमी लँड दितले म्हणून. हेजे पयलीं दिलां हेजे मुखार दितले. आतां ते आनी कितें लँड मागतात. मुगे काम जातलें तांकां आनी लँड दिवपा न्ही. सेंट्रल गव्हर्मेंटा गेले इतली लँड आहा गोंयांत. एक कोयर केलोलें आनी बेकार दवरलोलें तें पयलीं यूज करे. हें तुजें गोंय म्हणल्यार तुमचें पायचें बेस न्ही. जे काँग्रेस सोडून तुज्या अगेन्स्ट आहा वा ते पार्टीन रावन तुज्या अगेन्स्ट काम करता जशें माविन चर्चिल काँग्रेस सोडून काम करता. सार्दिनाचो सपोर्ट तुका ना. तांकां तूं कितें मॅसेज दिवंक सोदता? माय मॅसेज टू देम इज वन थिंग that party has helped you for many years. You have got lot of benefit. You have got monetary benefits. You have got personal benefits. I think what you are doing, what these people are doing is wrong, and they should not do it. And if they do it, the party has to take action on it. Now I will call up on the party, and whatever decision the party takes will be final. काँग्रेसचें चित्र सध्या सेंटराक बरें ना बिकॉज ऑफ देर परफॉर्मन्स. त्या टायमार तुका क्रावड पूल करपी लिडर कोण आहा? आतां मोको लिडर कोण आहे? वॉट लिडर्स डू आय हॅव? वी आर ऑल स्मॉल लिडर्स. myself, Vijay, we are small leaders. Prashant, we have got so many small fellas. We have no mass leader with us. So I think Congress party is in the same position like I am. The big leaders have done so many bad things that they cannot be even projected out and cannot be made a face of the party. Therefore small leaders means people, and small leaders bring victory. So therefore, like me, the party is in the same league, and small leaders will bring the party to victory. And one more thing, there is no question of Congress not performing. BJP party is famous for fakus and lies and master of lies. You can make out what happens even in times now. Now what questions are going to be asked and the answers are dictated. So where is the question? So I feel that there is Congress all said and done, like India shining, you will see the result, it will be better than Indian shining. राजबाग पावले तेन्ना तांणी जेवणाक ब्रेक घेतलो. जेवणा उपरांत परती रॅली सुरू जाली. पाळोळेच्यान भोवत रॅली सांजे 6:30 सुमार चावडी काणकोणा पावली. मदीं आमी काँग्रेसचे फुडारी जनार्दन भंडारी आनी आदले आमदार इजिदोर फर्नांडीस हांचे कडेन उलयले. जनाबाब, तूं युथाच्या कार्यावळींत खूब वांटेकार जाता आनी त्यो युथांचे गरजो युथांक कितें जाय ह्या गव्हर्मेंटा कडल्यान ते तुवें पळयल्लें आहा. सो मोदी येयल्या उपरांत अशें दिसतालें की यूथ मोदी फाटल्यान वयता अशें एक चित्र जालां. खरें कितें आनी यूथ कोणा वांगडा? पळय, हे सगळे मिडियान तयार केल्ले आहेत आनी ते मिडिया मेन हे सगळे करतात. पण सारकी आयची युथाक खबर आसा सत्य परिस्थिती कितें ते. मोदीचो फाटलो इतिहास खबर आसा. आज सोशल मिडिया लागून पास्ट कितें आसा पळय इतिहास सगळो तो भुरग्यांक जाणटेल्या पेक्षा तरणाट्यांक चड कळटा. आज गुजराताक कितें घडला तेन्ना फाल्यां समज मोदी परिवर्तन नावाच्या फक्त देशांत अश्यो गजाली घडपाक शकतात. आनी अशें जे आमी सगळे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव एकठांय रावतात तेतून भितर आमची फूट पडटा. तेका लागून युथान आतां बरें जागृत जाला. मिडियान पळय ती हळू केली ती आतां कळपाक लागला. आनी आतां मोदीची लोकच म्हणटा मिडिया म्हणटा तेजी आतां लोकलता कमी जाली म्हणटा. ताका लागून म्हाका दिसता मोदीचो कांयच परिणाम हेंचेर जावपाचो ना. इजिदोर बाब, तुमी आयज रेजिनल फूल काणकोण भोंवले. कसो कितें रिस्पॉन्स आसलो आनी तुमी रेजिनल काणकोणच्यान कितलो आदार करता? पयलीं सद्याक आमकां हो उमेदवार जो मेळला त्या उमेदवाराचें नांवूच डिक्लेअर जालें जाल्यार आमकां उमेद भोगली वावुरपाक. आमी एक्चुअली आमकां परिवर्तनान घरा बसयले म्हणून आमी वावर करूंक सोदना आहले. पूण जेन्ना रिजनलाचें नांव डिक्लेअर जालें कॅन्डिडेट म्हणून आमकां इतली खुशी भोगली की उमेद येयली वावुरपाक.
आनी हीच उमेद म्हाकाच न्हू म्हाज्या सगळ्या वर्कर्सांक इतली उमेद येयली की आमी सगळे मिटींग घेतली आनी म्हणलें वावुरया आमच्या रिजनल बाबत आनी ह्या जैताक लागून फाटले आतां आमी 15 दीस जाले वावुरता की कशेय भाशेन काणकोण ताका लीड दिवपाक कित्याक आमी जाणा आमचे काँग्रेसीचे लिडर थोडे फुटल्या आमकां गोडे कॉम्पिटिशन जातलें म्हूण सो जितली आमी लीड दिता हिंगा तितली त्या सायडीच्यान कवर करून ताका जैत मेळपाक लीड शक्य आहा तुमकां हांगासरल्यान 110% की आमी लीड आहा म्हणून ओके लास्ट टाइम पर्रीकर वेव असली बीजेपीची वेव असली तितून तुम्ही पडले आणि रमेश बाब निवडणूक जिखले आता मोदी वेव आहा त्याचो कितें इम्पॅक्ट जाता सिफ आमी जे एक्झिट पोल पळयता आनी मोदीच्यो ज्यो स्पीची पळयता एक कडेन पूण आमकां एक बाबा अरे मोदी वेव आसा आमकां म्हाका तर दिसना कित्याक ही इज नॉट गिवींग एनी प्रोग्राम्स फॉर द नेशन नॉट एनी प्रोग्राम ही इज ओनली एक्युजिंग द काँग्रेस. It will not materialize in seats more because he is very communal. His background is very bad. The fright of Gujarat people, in fright they are voting for him. This is the reason that he will not turn all those people who are attending his meeting into votes. 7 सुमार काँग्रेसचे जाहीर सभेक सुरुवात झाली. हे इलेक्शन एक रिफरंडम ओपिनियन पोल जालो त्या भशेन हो ओपिनियन पोल की भयाचे राजकारण चलतले काय स्वाभिमान चलतलो दादागिरी चलतली काय स्वाभिमान चलतलो सेक्युलरिझम चलतले काय स्वाभिमान चलतलो गोंयकारपण चलतले गोंयकारपण म्हणजे इन्क्लुसिव्हनेस सगळे धर्माचे सगळे जातीच्या लोकांक बरोबर घेवन वचपाची आज हे जे चलता ते एक्सक्लुसिव्हनेस आणि हे काम करपाक म्हजें कार्य जातलें हे म्हजें धर्म जातलें आणि हांव एका दाखोवपाक तेका दाखोवपाक बसलो ना हांव बाब चेचिलाक दाखोवपाक हो बाब साटियाक दाखोवपाक हो बाब मोविनाक दाखोवपाक बसलो ना देवान ताका बगसूं ते निर्णय कितें करतात ते कित्याक आज परिस्थिती आहा हे जे लोक आमकां इतले लोकांचे अन्याय इतलो भंय घालतात तांकां विरोध करपाची हे जे लोकांचे मदें फूट घालतात धर्मान जातीन आनी सगळे हितून तांकां फुडार करपाची हे तांकां खबर ना देवान तांकां बगसूं कुडतरकारान म्हाका 4 फावटी निवडून हाडला 12 वर्सांनी 4 इलेक्शनां जाय 20 वर्सां झगडपाक हांव 12 वर्सांनी झगडला आनी 12 वर्सांनी निवडून येयला आनी तो विश्वास हांवें कुडतरकारांचो केन्नाच घात करूंक ना आनी हो विश्वास जरी तर तुमी म्हाका विश्वासान वोट मारलो आनी म्हाका निवडून दिलो जाल्यार हांव भास दितां की हुंयचेच इश्यूआचेर गोंयकाराचेर जावं हुंयचेच इश्यूआचेर तितून कॉम्प्रोमायज म्हणटी ना तितून फिक्सिंग म्हणटे ना आय विल व्हॅल्यू जो वोट म्हाका दिता ताचो व्हॅल्यू दिवपाक म्हजें धर्म जातलें आय विल व्हॅल्यू द वोट सगळ्यांक एक उपकार करतले म्हणून एक आस बागयता आनी जेन्ना आमचो बटन नंबर 1 आहा मशिनाचेर सिंबल आमचे हँड जावन आसा म्हाका चान्स दियात आनी खास करून मागता म्हाका निवडून हाडात आनी हो विश्वास तुमी म्हजेर दवरतले तो केन्नाच विश्वासघात करपा ना म्हणून सभे बाजार सांगून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. काणकोणची जाहीर सभा सोंपली. आलेक्सा वांगडा काणकोणा भोंवतना एक गजाल पळोवपाक मेळ्ळी. हांगा काँग्रेसी पेक्षा आलेक्स रेजिनाल्डाचें वजन चड जालां. विधानसभा वेंचणुके वेळार काँग्रेसीचेर आशिल्लो लोकांचो राग आजून तितलो न्हिवूंक ना. मात रेजिनाल्डाक तिकेट दिल्ल्यान काँग्रेसी पासून पयस राविल्ले लोक परते लागीं आयल्या. फकत रेजिनाल्डाक लागून मत मारपाक वतले अशें सांगपी आमकां खूब जाण मेळ्ळे मात ते कॅमेराचेर उलयले नात. मात सदांच काँग्रेसी वटेन रावपी दक्षिण गोंय मतदारसंघ आलेक्स रेजिनाल्डाक दिसता तितलो सोंपो ना. रेजिनाल्डाक लागिल्लें चर्चिल शालोमाचें गिराण ताका बरेंच घाम काडटलें. तातूंत मोदीचें वारें आनी पर्रीकराचें मुख्यमंत्री म्हूण काम. आलेक्स रेजिनाल्डाक दिल्ली इतली लागीं ना आनी सोंपी ना.